ओरिजिनल प्रपोजल आसलो की खंय तरी ओवरपास नाल्यार अंडरपासाचे प्रोविजन आसले कांय कारणाक जाग्या खातीर थंय ते जावंक ना। आतां परत ऑनरेबल मिनिस्टर बाब नितीन गडकरी गोंयान आयिल्ले फाटी डिसेंबराच्या म्हयन्यान तेन्ना आल्दोनचे आमदार आनी थंयसरले कावन्सिलर ताका मेळोन म्हाजे म्हायती प्रमाणे तेणें प्रॉमीस केला की थंय ओवरपास जातले म्हणून। कशें करतले आनी खंयची मेथड वापरतले ती म्हाका आजुनूय खबर ना। दॅट इज द लाँग टर्म प्लॅन। शॉर्ट टर्म प्लॅन हांवूय विनंती करता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो आयज PWD मिनिस्टर जावन आसा तेंच्यांनी हितून मातशें लक्ष घालचें, कारण हे खूब गरजेचें आसा। आमच्या ट्रॅफिक डिपार्टमेंट हांव विनंती करता DYSP ट्रॅफिक जो आसा तेंच्यांनी म्हापसा ट्रॅफिक अलॉंग वीथ आमचे हेल्प कितें आसा आमी सदांच आसा करपा खातीर, कांय प्रॉब्लम ना। तो म्हापसा आनी आल्दोना म्हाका तशें कांय लागना, सगळे लोक गोंयकार जावन आसा, सगळे लोक म्हापशेचेच जावन आसा। आय एम रेडी टू हेल्प इन वॉट एवर वे पॉसिबल। आमी थंय सिग्नलूय प्रपोज केल्ले पण ते सिग्नल म्हाका दिसता I feel personally it is better that the National Highway Authority takes up this entire project because it is their junction. Proposal had come to municipality that municipality is to put the signal, but खंय तरी म्हाका दिसता that would not be a good solution. प्रत्येक मोठ्या जंक्शनाचेर सरकारान सिग्नल घातलेले आसा। कुकेरो जंक्शन जावं, साय सर्वीस जंक्शन जावं, पोरवोरीचें जंक्शन जावं, सुकूरचें जंक्शन जावं, तशेंच हांगसर प्रोविजन करचें हें म्हाजें मागणें आसा।